बाल दिसा निमतान आपपक्षान मंगळारा उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी नीला मोहनाक याचिका सादर केल्या। राज्यान भुरग्यांच्या सुरक्षे बाबतीत तपास करून अधिकरणांक जागृत करपाक आपपक्षान 1 म्हयन्याची मुदत दिल्या। आर्डिक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगीस। अत्याचार वाढत आसा, ते स्टॅटिस्टिक्स वाढत आसा आणि स्टॅटिस्टिक्स म्हळ्यार जे रिपोर्ट जाता तेच केसीस आमकां कळटा स्टॅटिस्टिक्स म्हणून। म्हाका दिसता दॅट इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग। 10 केसीस रिपोर्ट जाले जाल्यार कमीच कमी 100 भुरग्यांचेर अत्याचार चलता अशें आमी मानून घेवचे। हे हँडल करपाक टॅकल करपाक वेगळे वेगळे कायदे आसा, वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट आसा, वेगळे वेगळे कमिशनां आसा, पूण हे कायदे आनी हे कमिशनां जर स्टॅटिस्टिक्स आनी भुरग्यांक कितें तरी एक हेल्प करूंक शकना जाल्यार हांचो कितें फायदो। सो आमी आज जे आयले हांगा ते फक्त नॉर्थ गोवा कलेक्टराक याद करपाक की गोंयान गोवा चिल्ड्रन्स 2003 हो ॲक्ट आसा, ताज्या भायर ज्युवेनायल जस्टीस ॲक्ट आसा, ताज्या भायर पॉक्सो ॲक्ट आसा। हे सगळे कायदे तांकां पावर दिता टू ॲक्ट। सो आमी तांकां याद करपाक आयला की हाजेर तांणी आतां मातसो आयचो दीस जो नॉर्मली सुटी आसता, भुरगीं खेळटा, आमी बोमाडे हे करतात, पूण आमी जे आमचे ऑफिशल्स आसा तांकां याद करपाक आयल्या की ह्या चिल्ड्रन्स डेक तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा। Every year we find that there are sexual abuse cases all around Goa, and now we are finding with this with burgeoning tourism that these cases are even more rampant. And the question we ask ourselves is what is the government doing to protect the rights of children? Even in their state homes, even in their homes also they are marginalized, and and at the end of the day children all they have to do is that their innocence is lost, and they're scarred for life. So we are here today to make sure that there are some people in Goa, that our Goa is here to tell the children that we are here for your safety. We are here and we want the government to back the children. We want the government to reinstitute the rights that are given to them and awarded to them in the Children's Act, and to ensure that the children are not continuously abused in this way. की 5 वर्साचे ते 10 वर्साचे 12 वर्साच्या भुरग्यांक कळंगुटी आनी हेर जे दर्यादेग वाठार आसा, कोस्टल बेल्ट म्हणटा, थंय भुरग्यांक आवय बापूय जावं तांचे कोण तरी गायड आसता, पेरंट आसता, ते भोंवडायतात वस्तू विकपाक आनी भीक मागपाक। आनी मागीर केन्नाय जर चुकून सरकारान कितें एक्शन घेतली आनी ह्या भुरग्यांक जर अरेस्ट केले आनी अपना घरान घाले, तेन्ना हे तांचे गायड, पेरंट्स, गार्डियन कोण आसता ते येतात आनी आमची भुरगीं म्हणून परती सोडून व्हरतात आनी परतो त्याच धंद्याक लायतात, भीक मागपाक आनी वस्तू विकपाक। ह्या बाबतींत मायकल लोबो जो गोंयचो उपसभापती आसा आनी एक व्हड फुडारी म्हणटा, ताणेंच भिरांत उक्तायल्या की अशा भुरग्यांचो गैरवापर जातलो, तांचेर रेप जावंक शकता। जर हो एक त्या क्षेत्रांतलो जावं त्या वाठारांतलो एक व्हड फुडारी म्हणपी जर असो भंय उक्तायता जाल्यार ह्या भुरग्यांक वाली कोण आसतलो?